कोविड दुयेंत जावचें न्ही म्हूण सरकारी इस्पितळांतल्यान कोविड वासिनां लोकांनी घेवचें म्हूण गोंय सरकारान सरकारी इस्पितळांनी वासिनां उपलब्ध केल्यान ताचो लोक लाव घेतात। मुरगांवांतूय व्हडा संख्येन लोकांनी येवन वासीन घेतला अशी माहिती चिखले आशिल्ल्या उपजिल्लो इस्पितळाचो दोतोर अनिल आंब्रोसकारान दिल्या। 1 मार्चाक प्रतिसाद तसो बरो आसलो। अरावंड 70 लोक आयले त्या दिसा आनी 2 मार्च 3 मार्च आनी टुडे आज 4 मार्च 100 आनी वयर लोकांनी हेचो लाभ उठयला आनी अशें पळोवन आयलें तेंच्यांनी इगरनस दाखयला वॅक्सीन घेवपाक, जी बरी गोश्ट आसा। आतां पर्यंत सुद्दां आतां ऑलमोस्ट 90 लोक वासीन घेवन गेल्ले आसा आनी कोणाक कांयच त्रास जावना, सगळे बरे आसा। आनी हांव लोकां कडेन मागता की जसो हांगा चिखे वास्को लोकांनी प्रतिसाद दाखयला तसो सगळ्या गोंयभर दाखोवचो आनी हेचो पुरेपूर लाभ घेवचो। कित्याक हे सेशन आसा ते सरकारान आतां चिंतलां की जितले आमी बेगीन कवर करता तितलें आमच्या आरोग्याक बरें आसतलें, वी वील बी प्रोटेक्टेड अगेन्स्ट द वायरस। आनी हे सेशन 9 ते 5 सदांच उगडें आसा आनी ऑल वर्किंग डेज, सोमार ते शेनवार। कोमॉर्बिड पेशंट्सा खातीर कितेंची कोमॉर्बिड जे पेशंट आसा ते 45 ते 59 हो एज ग्रुप आसा, जेंकां सपोज कसलेंय दुयेंस आसत प्री एक्जिस्टींग, जशें प्रेशर म्हणा किंवा डायबिटीज म्हणा किंवा तांकां हार्टाचें ऑपरेशन केल्लें आहा, किडनीचें दुयेंस आसत, हेंकां हो स्पेशल ग्रुप आसा। तांकांय आमी ह्या ग्रुपाक 60+ ग्रुपाक तांच्या बरोबर तांकां जोडलेलो आसा आनी अशे जे लोक येत तांकां आमी वासीन दिता। पण फक्त तांच्यांनी आपले जे डॉक्टरा कडेन जे ट्रिटमेंट घेता खंयचे डॉक्टर, ताचे कडसून एक सर्टिफिकेट घेवन येवपाक जाय की तांकां अमूक दुयेंस आसा आनी ती हांगा आमकां अपलोड करची पडटा पोर्टलाचेर। दॅट इज अ मस्ट, दे शूड कम विथ द सर्टिफिकेट अँड ऑल ओवर द सेंटर्स हांगाच न्ही सगळ्याक तांकां वासीन मेळटलें। सो आफ्टर वॅक्सिनेशन कितें मेडिकल जावं ते म्हणजे कितें सायड इफेक्टाचे कितें चान्सीस अशें जावं अशें कितें आसता काय प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय? हय, सरप्रायझिंगली आमी आतां अशें पळोवन आयलें की आतां हो ग्रूप जो आमी स्टार्ट केल्लो 60+ आसा, दे हॅव टॉलरेटेड वॅक्सीन व्हेरी वेल। कोणाक कांय त्रास जावना, आजून पासून कसलेच मायनर AFI जो आसा ते आमकां अजून रिपोर्ट जावना। तरी पूण आमी तांकां काळजी थोडे इन्स्ट्रक्शन दिता की फटाफट जाय, जशी जी कॉमन आसता वॅक्सीन घेतल्या उपरांत आंग फुटता, जोर येता मातसो, जाल्यार तांच्यांनी प्रोसीन घेतल्या उपरांत। आनी जशें कितें दिसता की फुडें आनी कितें प्रॉब्लम जाता जाल्यार तेंचे नियरस्ट जे हेल्थ सेंटर आसा किंवा दोतोर आसा, आमचे गव्हर्मेंट सेंटर प्रिफरेबली दे शूड कम एंड रिपोर्ट। आमच्या कांसावलीं हेल्थ सेंटरान काल सावन कॉमेस जाला कोवीड इंजेक्शन घेवपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आनी लोक जायतो येता, नॉट फ्रॉम कांसावली ओन्ली बट सरावंडींग एरिया। आज हांवें चोयलां जाल्यार बेतालबातीन देखून लोक येयला ते वॅक्सीन घेवपाक। आनी ह्या वॅक्सिनाचेर आमकां दिसता आतां सेकेंड वेव कॉमेस जाल्या, ताका लागून आमी तरी प्रिपेर आसत ही सेकेंड डोस घेवन एज ए सिनियर सिटीजन आमकां जाय तें बऱ्या पडलें। आनी दुसऱ्या वतान म्हाका सांगून दिसता हेल्थ मिनिस्टरान बरो एक काम केलां हेल्थ डिपार्टमेंटान, प्रायवेट हॉस्पिटलान पासून एलावड केलें कोवीड इंजेक्शन घेवपाक। आनी जायतो लोक म्हणटा की आमकां क्रावड जाता हेल्थ सेंटरांनी, तेंचे वयलो लोड गव्हर्मेंटान दिवयला कित्याक ती बिजी आसताय कितलो लोक म्हणटा जाल्यार। आनी आज प्रायवेटान जेन्ना कॉमेस केला लोक बरो खुशाल जाला की प्रायवेट आमच्या वखद वचून घेवपा मेळटा। सो ही एक बरें काम हेल्था गव्हर्मेंटाचें जालें। सो हांव थँक्स करूंक सोदतां हेल्थ डिपार्टमेंटाक। आनी हेका लागून म्हाका सांगून दिसता सिनियर सिटीजनाक ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवची तेणी आनी तेणी हे वॅक्सीन घेवचें। सो सेकेंड डोस ती म्हणटाय 28 days, आफ्टर 28 days। सो म्हाका हें दिलां तेणी 31st। सो 31st पासून सेकेंड डोसूय हांव घेवपाक तयार आसतलो। देखून म्हगे एकूच मॅसेज लोकांक की तेणी जाता त्या लोकांनी ही हेल्थ सेंटरांनी